पार्टीचो कार्यकर्तो तो अनेक फावटी म्हणटा की आपण अचानक भाजपान आयलो आणि ते खरेंय आसा. अशा पद्धतीन आमकां उमेदवार जाय म्हणून ज्या वेळार हाडपाक आमी सोदपाक लागले तर मनोहर पर्रीकरा सारखे ताच्या शिवाय दुसरें नांवूच येना जालें. अशा वेळार तो अचानक भारतीय जनता पार्टीचें काम करपाक लागलो, राजकारणान आयिल्लो हो मनीस आज देशाच्या येद्या व्हडल्या कर्तृत्व स्थानाचेर पाविल्लो आसा. हे म्हाका विचार मनाक घट धरून हांव तेज्या बरोबर आसा आनी तेका सांगता घट प्रमाणात हांव सदांच तुजे बरोबर आलो. मना आमी एक जावपाक जाय. आमकां गोंयकारांक खंयच्याय भागांतले आमी आसूं, खंयच्याय कम्युनिटींतले आमी आसूं, सगळ्यांक एक करपाचें, सगळ्यांक बांदून हाडपाचें काम कोणें केलें जाल्यार हें बाब मनोहरान केलां आनी तेका हो श्रेय वचपाक जाय गोंयच्या लोकांक एक करपाक. तो हिंदू आसूं, तो क्रिस्तांव आसूं, तो मुसलमान आसूं, तो ल्हान जातीचो आसूं, तो व्हडल्या जातीचो आसूं, हें काम बाब मनोहर पर्रीकरान केल्लें आसा. मनोहर बाबाची साठी जाता आणि मनोहर बाब परत सिनियर सिटीजन म्हणून म्हज्या लागीं आनीक लागीं येता. हें सुद्दां एक बरोबर काम करपाची पद्दत हांव म्हणटा. आनी म्हाका दिसता हो जो साथ जो आसा तो हाज्या फुडें सुद्दां केन्ना सुटची ना. हाजी ग्वाही जी आसा ह्या सगळ्या कायदूंच्यान मेळटा. आमी म्हणटात भारतीय जनता पक्षाचे तत्वज्ञान जे आसा, राजकारण हे समाजाचे बरें करपाचें एक साधन अशें भारतीय जनता पार्टी मानता. सोहळो हो गोंयच्या इतिहासांतलो, गोंयच्या राजकीय इतिहासांतलो, गोंयच्या सामाजीक इतिहासांतलो, गोंयच्या सांस्कृतीक इतिहासांतलो कायम स्मरणात रावणारो हो सोहळो. एखाद्या व्यक्तीच्या वाढदिवसाक येदे मोठ्या संख्येन गोव्यात केन्ना जनता जनार्दन जमलेले नसतले. हे जमले हे मनोहर बाबाच्या प्रेमान. आपला खडतर संघर्षमय आणि धडाकेबाज राजकीय प्रवास म्हणजे देशासाठी एक आदर्शच आहे. आपल्यातली धडाडी, चिकाटी, बुद्धिमत्ता, निर्भीडपणा, कोणत्याही प्रसंगाला तोंड देण्याची क्षमता असे विविधांगी गुण पाहूनच आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्याला भारताच्या संरक्षण पदापदी बसवले. राजकारणात राहून सचोटी, चिकाटी, जिद्द आणि निष्कलंक चारित्र्यवान या गुणाशी असलेली गाठ आपण कधीच सोडली नाही. परंतु मनोहर पर्रीकरच्या बाबतीमध्ये एक गोष्ट महत्वाची आहे की IITची डिग्री घेतल्यानंतर देखील त्यांनी राजकारणामध्ये काम करण्याचा प्रयत्न केला आणि हा प्रयत्न करत असताना राजकारणातल्या सत्ताकारणापेक्षा राजकारणाच्या समाजकारण आणि राष्ट्रकारणाकडे लक्ष दिलं. खरं म्हणजे आपल्या देशामध्ये राजकारणाची परिभाषा पुन्हा एकदा नव्याने रचण्याची आवश्यकता आहे. पॉलिटिक्स इज अ इन्स्ट्रुमेंट ऑफ सोशो इकॉनॉमिक रिफॉर्म. आणि म्हणून समाजाच्या प्रगतीकरता आणि विकासाकरता, पर्यायाने राष्ट्राच्या विकासाकरता आणि प्रगतीकरता राजकारण झालं पाहिजे. आणि म्हणून राजकारणाचा उल्लेख राष्ट्रकारण आणि समाजकारण असं केलं जातं. पण दुर्दैव आहे की आपल्या देशामध्ये जे सत्ताकारण आहे त्याचाच अर्थ केवळ राजकारण म्हणून लावला गेला. राजनीति में काम करने वाले लोग यदि किसी बड़े ओहदे पर होते हैं, अधिकांश लोग ऐसे होते हैं साल 2 साल 3 साल 4 साल में कोई न कोई उनके ऊपर करप्शन का, भ्रष्टाचार का आरोप लग जाता है. लेकिन सचमुच मेरे गोवा के बहनों भाइयों, आप सबको गर्व होना चाहिए, एक सेंस ऑफ प्राइड आपके अंदर होनी चाहिए कि आपके नेता मनोहर पर्रीकर के 25 वर्षों के राजनीतिक जीवन के बावजूद कोई भी उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि आपके नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा. इसके लिए मैं श्रेय मनोहर पर्रीकर जी को नहीं देना चाहता, श्रेय आपको देना चाहता हूं, उसकी क्रेडिट आपको देना चाहता हूं कि आपने परखा है कौन ऐसा नेता है जो हमारे गोवा का विकास कर सकता है. उस नेता को परखने का काम, समझने का काम आपने किया है. इसलिए मैं आपको इसके लिए बधाई देना चाहता हूं. मनोहर जी ने तो जो कुछ भी किया है अपने स्वभाव के अनुरूप किया है. अब गोवा के बारे में सभी जानते हैं, सारा हिंदुस्तान लोग ये चर्चा करते हैं. साहब ये बतलाइए, इतनी बड़ी संख्या में माइनॉरिटीज हैं, फिर भी भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार बनाती है और मनोहर पर्रीकर बार बार मुख्यमंत्री बनते हैं. तुम्ही सगळ्यांनी जी एक सातत्यान म्हणजे प्रेम केले, ते प्रेम येणाऱ्या काळात काही जणांक हांव रिटायर जावचो अशी इच्छा
ती म्हाका खबर आसा, पण हांव तसो रिटायर जायना, कांयक भिवू नाका. हांव सांगतालो गजाल, जेन्ना कोणें म्हाका सांगलें तूं आनीक बर्डन घे, म्हापश्या बँकेक गेल्लो हांव लोकमान्याच्या उद्घाटनाक. ताणें सांगलें पयल्या खेपा जेन्ना उद्घाटन केल्लें तेन्ना तूं गोंयचो मुख्यमंत्री आशिल्लो पयली ब्रँचीक. दुसऱ्या ब्रँचीक आतां उद्घाटन करता तेन्ना तूं देशाचो संरक्षण मंत्री आहा, एक पावल वयर गेलो. आमी तिसरी ब्रँच उगडटले 10 वर्सांनी 8-10 वर्सांनी, तेन्ना वचचो म्हणून. हांवें म्हणलें आनीक नाका, पुरो म्हाका. 60 वर्सांचेर लोक विचार करतात रिटायरमेंटाचो आनी तूं म्हज्या बोडक्यार आनीक घालूंक सोदता. हांवें रिटायर जाता बी म्हणून काय म्हणना. हांव दिल्ली गेलो जाल्यार फाटल्यान बातमी, रिटायर जावपाचो 13 तारखेक SMS आयलो एका पत्रकाराचो, 13 तारखेक 60 इयर सेलिब्रेशन ऑर रिटायरमेंट डिक्लेरेशन. काही जाणांची इच्छा आसा, पण घेतलेलें काम पूर्ण केल्या शिवाय हांव कसो जालो ना, ही गॅरंटी दिता. आनी घेतलेलें काम पूर्ण करता आसतना गोंयाक जें कितें सपोर्ट जाय